मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आवेस वोर 18 वोळ 21 ते 35 आणि आवेस वोर 19 वोळ 1 तेन्ना ताचे चोरशें वचून पेद्रून ताका म्हणलें, सायबा, कितले फावटी म्हज्या पेल्यान म्हजेर पातक केल्यार हांवें ताका बोगसूचो? 7 फावटी लेगून. जेजून ताका असो जबाब दिलो, 7 फावटी न्हय, पूण 70 फावटी 7. त्या पासत सर्गीचें राज कसलें तें तुमकां सांगता. कोण एकलो राजा आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतालो. हिशोब घेवंक सुरू करतच 10,000 तालेंताचे वरिश्ठ रीण आसलोल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना ताच्या पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकूस काडून मातसो राव. सगळें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुरचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रीणय बोगशिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका फकत 100 हलके दिनार देवो आसलोलो एक वांगडी चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी ताच्या पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकूस काडून मातसो राव. सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें त्या वांगड्या चाकराक बुणकुणींत घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे हेर वांगडी चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलेंय तांणी आपल्या दोनयांक कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें तुजें रीण बोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली, तशीच तुका तुज्या वांगडा चाकराची दया दिसूंक नाका आसली? आनी रागा भरीत जावन ताणें सगळें आपलें रीण फारीक करी पर्यान दोनयान ताका कसाबानाच्या हातांत घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या पेल्याक काळजांत तावन बोगशिना जाशात तर म्हजो सर्गीचो बापूय तुमकां बोगशिचो ना. हो उपदेश दिल्या उपरांत जेजू गालिल्या सोडून गेलो आनी जॉर्दानाचे पलतडी जुदेयाच्या प्रांतांत आयलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचो व्हड उपकार.